सरकार राजधानी पणजे स्मार्ट ईव्ही बसी सुरू करपाचे आसात। ते खातीर प्रक्रिया सुरू जाल्या। हे संदर्भात अखिल गोय खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान पत्रकारांकडेन संवाद साधलो। कांय अधिकारी हे विशयावयल्यान सरकाराची दिशाभूल करतात। रोखडेच हे विशयाचेर मुख्यमंत्र्याक मेळटले म्हण तामणकारान सांगले। 30 दिसा भितर आमकां टायम दिला ऑब्जेक्शन फायल करपाक। ते आमी 5 ऑब्जेक्शन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा। इंडिव्हिज्युअली जो ऑपरेटर आहा तो आपली ऑब्जेक्शन कितें आहा ती फायल करतलो। तेन्ना मागता जे अधिकारी आनी सरकार हेंचे कडेन मुख्यमंत्र्याक काल आमी ह्या संदर्भात संपर्क केला। मुख्यमंत्र्यान 2 दिसांनी अपॉइंटमेंट दिवन हेचेर चर्चा करुया म्हणून सांगलेली आहा। तेन्ना अधिकाऱ्यां कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी मिसगायड करच्यो न्हू खंय तरी सरकाराक। तेन्ना प्रामाणीकपणान कितें विशय आहा पळय तो सोडोवपाचो प्रयत्न करचो। कित्याक डिटेल जे पळय कितें आहा लिगली पळय ते सगळे आमी 5 ऑब्जेक्शनांनी मांडलेले आहा। खंयच्या जुरिडिक्शनान खंयच्यो बशी येता कितें हे सगळे डिटेल मांडलेले आहा। कशा रितीन हे अन्यायकारक आमकां ते सगळे आमी मांडलेले आसा आनी आमची कितपत तयारी आहा फाल्यां कॉपरेट करपाक सरकाराक हे आमी ऑब्जेक्शनांतल्यान मांडला। बरें स्मार्ट सिटी म्हणटा जाल्यार बस स्टँडाची परिस्थिती कितें, बस स्टँड स्मार्ट जाला काय ना हे पयलीं पळोवपाक जाय। बेश्टेच स्मार्ट सिटीच्या नांवार लोकांच्या पोटार पांय दवरप बशी धाडल्यो म्हणून थंयसर जायना। ह्याचो सगळो सखोल विचार करून सरकारान जो फेवरेबल कितें पळय डिसिजन आहा म्हणजे आमचो धंदो राखपाक जो डिसिजन आहा तो घेवचो। आमी खंयच्याय परिस्थितीन सरकाराक कॉपरेट करपाक तयार आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।